हाय ग्रेस फॅमिली. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा तुम्ही सगळी बरं आहे म्हण. आणि आम्ही बी सगळी बरं आहे, फिट अँड फायन. आणि इथं जाल्या गोंया मॉर्निंग आणि आंबाय सताय वचपाक मारगांव हांव आनी आनू बरे डेट वयते मामा डॉटर डेट. ओके डेट म्हणजे वयते आतां थोडेशे बारीक आमगे लास्ट मिनट शॉपिंग. आनी येस तुमकां सांगपा इसरोलो हांव तो येयलो दीस आमगे वचपाचो. ओके फाल्यां बाय सताय बॅक टू ओमान. आनी अनायरा सारकें सॅड आहा न्हू रे अनायरा. आनो म्हणटा मामा आनी रावया बट रावपा जाता बिकॉज तेगे स्कूल ऑगस्टान स्टार्ट जाता. बट अनायरान एरोबिक गेला सो तेका लागून तेगे ट्युशन स्टार्ट जाता जुलयान ट्युशन्स तेगे एरोबिक. सो तेका लागून आमकां वचपा पडटा. आनी 5th स्टँडर्डूय बी न्हू सो आतां मातशें तेगे स्ट्रिक्ट स्टडीज आनी न्हू मिस करूं जायना. स्कूल बी आम ऑलरेडी लायक तें बरो नाहलो ते दोना आमी स्कूल मिस केलें, एग्जाम्स मिस केले. सो आनी आमकां चड लायटली घेवपा नाका स्टडीज म्हाका तेगेल्यो मिस करपा नाका कांय. सो तेका लागून हांवें म्हळें लेट्स गो ट्युशन्स मिस करूं नाकाय मो. ओके मिस कोतली गोंया आनी बरें वेदर गोंयचो पावसाचो मिस कोतली. ड्रायव्ह करपा स्पेशली कार थिंगेल मोटरी आनी म्हाका ड्रायव्ह करूं मेळना. दाडाचेर डिपेंडंट रावपा पडटा. बट दीस टायम हांवें चिंतिलां हांव ड्रायव्हींग बी शिकता मो. नेक्स्ट इयर स्कूल अनेरा एका अलिया स्कूला घातो आमी. सो तेका लागून म्हाका ड्रायव्हींग शिकोवप पडटलें आनी कारूय घेवपा जायी. धाकटी शिकार आतां हांव नको केसो घेतले आनी कितें तें. बट तेज्या पयलें ड्रायव्हींग पास जावपा जायें. तें शिकपा वचों जायें मागीर पास जावपा जायें. पास जाल जाल्यार मिनी कुपर तुगे दाडाक दितो म्हाका तुगे दाडाक बेश्टी धाकटी घेवपाची कसली हेंको तिसकला पावोवपा हाडपाची. सो नाजाल्यार न्हू सगळें एशलीचेर डिपेंडंट रावपा पडटा. आतां आमी 2 वर्सां जालीं सो नाव आय नो द रोड्स आनी ड्रायव्हींगूय लायक म्हाका खबर आहा कितको चलोवपा आनी कितें तें. सो हांवें म्हळें हांव शिकतलें हे पाटी ड्रायव्हींग. सो या थंयचोय आतां आमी वयताय मारगांव वयताय. भायल्यान दाखय तुमकां बरो वेदर आहाय. आयज पावस ना बरें वोत आहा. वोतूय अशें आनी सायय अशी दोनूय भशेन अशें बरें आहा वेदर. दाखय तुमकां. ओके चल भायल्या.
सो थंय आमी पावली मारगांव पावली आनी आतां आमगेलें जें शॉपिंग आहा तें कोताय हे थंय डेविड एंड कंपनी को दिल्या पार्किंग सारकें कांय ना बट एक मेळ्ळा आमकां थिंगा होय सो आतां थोडेशें बँकाकूय आहा काम आनी एश सो तें कोताय मागीर मेळटाय तुमकां ओके बाय. A few moments later. सो फ्रेंड्स आमगे मडगांव शॉपिंग जालें ओके आतां आमी कितें कोताय गो मामा आतां आमी वयताय भारत गॅस KYC करूंक ना हात उगडास येयलो सो आतां वयता भारत गॅस KYC करपा मुगेली पोतून गारोसन पोतून वचपा पडटा बिकॉज हांवें बूक हाडला. हय मामा बूक इसरोली हरी येयले आमी न्हू गो आतां वयताय मागीर मेळटाय तुमकां बाय. ओके फ्रेंड्स सो जालें मुगेलें KYC जाली भारत गॅस आनी आतां हांव वयता मेडिसिन्स हाडपाक थोडीशी मेडिसिन्स वता आहाय मुगेली ऑलरेडी मेडिसिन्स आहा फकत भुरग्यांक गेले मेन थोडें कितें जाय तें वता सो आतां वयता मिनिंजीस कोलवा मेडिसिन्स घेवपाक ओके चलया. मामा गेल्या मिनिंजीस मेडिकल स्टोर्सां ओके चोय गाडी ओके मामा गेल्या मेडिसिन्स बी हाडपाक हालां वयताय न्हू हाल अर्ली मॉर्निंग वयताय आमी ओके मिस कोता हांव गोवा सारकें जायत कोडे गेल्याय न्हू आमी प्लेसीस सारकें मिस कोता हांव ओके सो हय हले अंदाडा घराको हाय हले हांव कितें कोत गाय खबर ना कितें कोत्तें आतां हले हांव कितें मेसेज घाता चोय हांव कितें म्हणटाय. A few moments later. सो फ्रेंड्स थंय आमी येयले आतां जेवण घेवपाक थंय हिंग बरें जेवण कोताय टाराकोचें थंय ओय तीन सुरय सो येस हे हाडपा लायल्या न्हू हेळपा कोक सो आतां आमी ऑर्डर केला लेपो थाली केल्या आनी आडमास आनी हेचो आंटीन तेका सॉफ्ट ड्रिंक दिला न्हू रे दी म्हाका दी चड तुका बंद न्हू हेसो दिना तेंकां आतां ते आंटीन दिलो मो पित्ते न्हू रे सो चल जेवण घेताय दाखय तुमकां ओके सारकें बरें रुचीक जेवण तेंगेलें म्हाका सारकें लायक जाता ओके घराकूचें जेवण तें लायक यू नो चितू एर एश कोन्न कांय येना बरें जेवण सारकें सो चल पावस येता सो सारको केलो गोवा न्हू मोरबोट केली हय बरो पोट दिसत म्हाका हांव वयताय म्हळ्यार म्हाका सदां पावस मेळटा आमकां फ्लायटी पावस पळय म्हाका भिरांत जाता बिकॉज प्लेन आख्खो हालोता न्हू रे नुशू टर्ब्युलन्स बरी को पावल्या पुरो आमी बट आतां तेच्या पयलीं आतां घराको येयल काम ना आतां सद्या एक आपयलो हा चेडूं आतां कोण फोनींग कोत्ता सो आतां हांव कितें सांगता घराकोचें जायतें काम आहा एकले बायले आपयलो आहा तें कोत्ता सद्या एशली आहा न्हू घरा कडेन सगळें मॉप आनी टॉयलेट क्लिनींग एंड एवरीथींग सगळें ओके सो आतां ती बायल येयलो आहा तें सगळें क्लिनींग कोता घरा कडेन आनी मागीर आजून पॅक केलो ना सुटकेस्यो सो सुटकेसीस पॅक कोतोले मागीर इवनींग कोतोले लास्ट मिनट कित्याक बरें को बसोन सगळें पॅकींग करप हरी केलें जाल्यार हिंग मिस जाता थिंग मिस जाता व्हरपाचें सो सुसेगाद कोतोलें पॅक हय सगळें रोप सो ते लास्ट मिनट दवरलां लायक रातीको बसोन सुसेगाद आमगे सदांचे लास्ट मिनट रातीको बसोन हांवें न्हिदायली मुगे पॅक केलें हय आम न्हिदाय जाय पयलें माय मामा आनी दाडा लुडू वयता आनी पॅक कोताय सो तें आनी फाल्यां मॉर्निंग वयताय आमी अर्ली मॉर्निंग लायक 8 o'clock भायर सरतली हिंगसो 8:30 आनी मागीर फ्लायट आहा आमगेली 1:30 फ्रॉम मोपा ओके आनू या रे हांव वचना तूं वच हांवें सांगलें तेका तुका नानी बरें दोत म्हूण येयलोली 2 मिनट रावलें आतां वचपा आंगार येता 2 मिनट रावले कांय नको दीस गेले सारकें कितू फास्ट दीस गेले गो दिसाना 5 दिसान कितू फास्ट गेले कितू प्लॅन जालोले कोतोली तें कोतोली कांय प्लॅन जालो न्ही
बेश्टो दीस धांवलेशे घरा काम चड जाता आमगेली यू नो बंद उरता घर सो घरा काम चड आसता सो दीस थिंगा धांवताय ओके आणि असरा पण आमगे प्राड बॅग व्हरपाक ओय ते बॅग घे तुगेले ओके सो चल वयता जेवण घेताय दाखय तुमकां आमगे जेवण येयलें जेवण हेचे कोते जीपे कोचा जीपे हय येयलें आमगे जेवण थँक्यू थँक्यू जालें थँक्यू दूध गेला हो कोण लंबी अनारगे लंबी चल जेवण येयलें आता आमी वयता आनी पावसूय अरे तिगे बॉटल दिन यो बाबा बॉटल दिवंक ना देव ओपन कर इथिंग दोन यो टेबलाचेर ओके सो जेवण येयलें आतां वयताय घरा आनी दाखयता तुमकां ओके बरें जेवण तेंगेलें होम मेड घरा करचें चल घे गरम हा बाबा गरम हा म्हाका कांय जायना लांबी आणि मुक्का पावस पडटा पावस स्टार्ट जालो सो फ्रेंड्स आम घाल पावली आम पाक गेली गाडी बट आम स्टक हाय रेन चड हाय कोण आसता सारको बरो पडटा आणि आम असले कितें जेवण येयलो डाडो येयलो होरो येयलो चल ओपन कर 2 hours later. सो फ्रेंड्स इंचोय आतां जाले 3 आनी आम भायर सरताय मातशे पोतून मारगांव वयताय सारकें काम उरलां आमगेलें सो तें काम कोताय सदां तेशी जाता लास्ट मिनट उगडास येताय कामाक आनी मातशें डॉग फूडूय घेवपा जाय आमकां तेगलें काबार जालें सो तें घेताय ऍक्चुअली आनी वयताय ओके मेळटाय तुमकां पोतून मागीर सारकें पॅकींग बी कोत्ता दोना से बाय जालो 1 hour later. फ्रेंड्स केशाय सगलीं चोय चोय आख्खें बंद कोतें आतां घर बहुत दीस ना चोयपा ओके चोय आख्खें पॅक कोतें आतां घर आख्खें प्लास्टीक येता आनी पावस चोय मांडलो सारको पावस आनी आख्खें चोय प्लास्टीक हाडूं आहा तें घाताय आतां आख्खें कवर कोताय जोनेल बी देर बी कवर कोतली आतां चोय A few moments later. आता आम भायर सरली ओके आउटिंग्स जालें सो जालें 6:22 जालें आनी आम भायर सरली आतां पावली कोलवा पावली आमगे गिव अवे विनरा आमगे गिव अवे दिवपा ओके हाटलें आहा प्रायज ओके आनी दादा ड्रायव करता सारकी पावस पड भायर सारको चड ओय चड पावस पडटा माय मेळटा तुमकां ओके बाय सो फ्रेंड्स आम येयली गिव अवे दीन ओके आमगेली बरें चल मेळ्ळें ओके सारकें बेस्ट दिसली ओके आनी हय आम शॉपाचेर गेलोली आनी मामा हाड्या मोका न्हू ती मोका कोल्ड कॉफी आनी 2 किटकॅट्स आनी एक कितें नांव म्हाका हांवें चूज केला सगळें हांवें चूज केल्या एज नाव मंच नट्स मॅक्स सो हें मामा दितोलें माय मेळटा तुमकां बाय A few moments later. सो फ्रेंड्स आतां जालें हिंगा इवनिंग जालें आनी हांव मुगे आतां कित व्हरपा आहा तें सेटल करून मुगे बॅगां सो फर्स्ट हांव गेला DIY सो या कित व्हरपा जाय तें हांवें भितर फकत घायलें ओके हांव तुमकां दाखयता सो फर्स्ट ट्रॅवल सोप हो म्हाका सदां जाय पडटा कित्याक थिंगा एअरपोर्टाचेर केन्ना केन्ना सोप यूज करपाचें न्हू ही पेन्स माय क्लाउड क्लॉक आनी माय वाइप्स आनी हो हांवें गेला स्पेशली उमाना समो कूल वाइप्स मायचे मायो टिश्यूज के हें जाल मुगेलें नेक्स्ट हेंचो इंक क्लिप्स गेले मास्क आनी हें धाडा गेलें तें खूब गेलें घालपाचें सो हें हांव वता आनी वत घालपाचें आमगे स्प्रे बॉटल उदकाची ती घालपाक जाय म्हाका आनी मागीर मेळटा तुमकां बाय
later. हाय फ्रेंड्स, सो हेचोय हांव तुमकां मेळटा डायरेक्ट राती कोडे. आमी कांय व्लॉगू काडूं ना, यू नो, कांय लायक सारकी इतू बिजी उरली. इवनिंग केसो पावस पडलो सारको आयज, इतू पावस सारको हेवी रेन, आनी तें प्लास्टीक घालपा जाय आसलें घरा, सो तें आख्खें प्लास्टीक सरावंडींग घालपाचें काडलो न्हू आमी, सो ती आख्खी पोतून घायलें. आनी मागीर आख्खें किचन क्लीन करपाचें, आख्खी जेवणा वस्तू आसलेल्यो ते सगळे सेट कर, आनी सगळें कर म्हळ्यार यू नो जायना, व्लॉग करपा आनी टायमू आसना. एक पाट स्टार्ट केलें म्हणटरी. सो हेचंय हांव आनी एसली आतां लास्ट मिनट केलोलें ऑलरेडी, घायलो आमी पॅकींग, तळतळे घेतालीं तें. आतां हेचंय पॅकींग कोताय, दाखय तुमकां एसली पॅकींग कोता. फ्रेंड्स, हेचोय एसली एक लास्ट उरल्या, हेचोय ती कोता. आनी जालें न्हू रे, फायनली अशी आयज सारकें चड त्रास पडला आमकां न्हू रे. पाट चड टायम रावले न्हू आमी, चड टायम रावले आनी चड सामाणूय जालें, क्लिनींग एंड एवरीथींग. हेचोय जाता मरे बंद. रोपूय चड आहा आमगे हे पाटी न्हू. बोस मूड म्हाका घाल मरे. सो 1 2 3 आनी 4 सुटकेसीस आहाय. सो चोय कितू आहा तो वेट. 33 काडू लायतली ती आमकां. काडपा लायता, इंडिगो काडपा लायता. 33 आहा. कांय टेन्शन ना आमगे कितू जाय. ओय आहाय रे, बट बेटर काडे आहा न्हू पयल्याची. काय ना, ओमान एअर कतार काडपा लायते, इंडिगो सोटाय गो. शुअर मरे 33. सो ही आहा 27, ती आहा ती 20. ते कितको चेंज कित्या जाता तें पप्पा तूं. 33 न्हू. ह्या 26. ही आसतली 20 तेशी कोन. सो लायक आमगे आहा न्हू 30 मरे आमकां अली आसय 30. 27 आनी ती 26 समथींग कितें आहा. So total actually 60, 90, 120 हय हय. हा रे, जानी देखून घालू जाता. आनी कितें आहा तुगेलें. सो चोय जाल्यो आनी आमी सगळें यू नो चोय रेड रिबन बी लायलां आमकां. दाखय 25 जाल ना रे. म्हाका तीच मातशें ओवर आहाय ती. 33 आहा. सांगनाय मरे ते आमकां कार्ड. आनी दुसरें आमी कुगडा आसा आनी एक पाट सांगलो तें कतारां सांगलोलें. कतारां सांगलो आमकां. एक रिबन घायल ना तुवें. एक रिबन घालपा जाय ए सुटकेसी. आतां आनी रिबन सोदपा आनी येना, टायम ना आमकां रिबन सोदपा. अशें कळ्या पुर्ण तें. सो जालें फ्रेंड्स आमगेलें सुटकेस पॅकींग. आनी सारकें इतू फास्ट आनी इतू हरी आम केलां सगळें यू नो. इतू यू नो व्हडलें घरा आसल्या प्रॉब्लम तेंच लायक यू नो सगळें डीप क्लीन सारकें क्लिनींग करूं पडटा आनी सगळें सारकें करूं पडटा बिकॉज घर बंद उरता न्हू तेका लागून. सो या आनी मामी डॅडी बी ती येयलोली. ओके, मॉर्निंग येयलोली, डॅडी बी येयलोलो इवनींग. सो येस सॅड जाल ती. आनी आमी मामा डॅडाकूय बी मेळ्ळी. एशलीज पेरंट. अच्छा एशली अरे सगळ्यां बाय म्हणून मरे. सो फ्रेंड्स बरी कोण सगळीं मेळ्ळे आमी ओमान. ओके जाय जाताय. ओके मुगे फॅमिली हुंया टायम मेळ म्हणटरी सगळ्यांक दाखयतलो. ओके या तुम जाय जाता यू नो.
सो टायम येयला म्हणटी दाखयतली तुमकां आमी टेन्शन घेयना काय ओके पोतू होय सगळे पाटी आणि वचा मुद्दाम कोताय हांव जाणा जाण जायन मुद्दम कोताय ते ओळखीचे ते कोण ते मुगेले जाणा या आमी जाणे बाबा कोण ते ओके सो या थंय आतां आमी वयताय न्हिदो वयताय आमगे बेबीज आजून न्हिदलो नाही आज जावपा येयली 12:30 आमगे पॅकिंग करून जायन आसलें आज फायनली जालें आनी आतां आमी वयताय न्हिदपाक ओके सकाळ म्हणे आमकां 8 o'clock हिंगसो भायर सरों जाय सो बेगीन उठपा आमी अरावंड मे बी 5 o'clock 6 o'clock उठतली ओके सो न्हीद येता टायर्ड जाला जीव सारको सो चल वयताय आमी ओके हिंगासो व्लॉग एंड कोता आनी कोण अजून आमकां सबस्क्रायब केलो ना जाल्यार सबस्क्रायब कराय प्लीज विसरो नाकाय ओके सबस्क्रायब करपाक आनी येस बेल बटनूय ऑन दवराय तुमकां नोटिफिकेशन येतलें आमगे न्यू व्लॉग्स येयले म्हणटरी ओके सो चल आतां वयताय आनी मोग आसूं बाय कमेंट Share. subscribe the Goan